देवान आमचे खातीर तयार केल्लें तें येवजण आमचे जिवीत कधीच सरना. जे कितें मोगता तें जिवीत न्हय फकत कूड आमी जावन आसा धूळ म्हूण आमी आमकांच जाणा जावचें. देवाचें उतर आमकां सांगता, धूळ तूं धुळेक फाटी वेतलोय, पूण आमकां जीव देवातावन आयिल्लो देवासशी फाटी वेतलो, कित्याक तो देवाचो जावन आसा. कोरिंथरांक तो बरोवन सांगता, आमी सक्कड मरची ना, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातल्या. जीव केलींच मरना. गंडीत जावन आमची भयण लिजी आज रुपांतर जाल्या. तिच्या रचनारा सांगता, तूंच म्हजो राय, म्हजो भरवोसो, म्हजो आसरो म्हणल्यार भरवशान सगळींच्या निवासान ती राज करता. ओस भरवोसो आम्हा सर्वांक फावो जावं दी. गव्यान गीत तुझे सरशी देवा. Yes, 14. क्रिस्त म्हाका मेळसय ताचे लागीं म्हजो एकवट जायसै म्हूण म्हजो एकच शेवट. क्रिस्ताक हांवें वळखसै आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगिसै म्हूण म्हजी आशा. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या सान पावलोची उतरां ही जावन आसात आनी ही उतरां आज भयण लिसीच्या जिणयेक खरीच सच जावं पावल्या. तिच्या सगळ्या जिणयेंत
प्रत्येक जावन तिच्या पिडेन कचडून आसल्या वेळार साबार पावटी सोम्या ती एकवटची आशा तिने उसारली आसा आनी आज ती तिच्या मरणा मुखार सोम्या ती एकवटून आमकां सत्यांक सोडून सर्गी रासाक उबोवन गेल्या. मोगाच्यानो भयण लिझीच्या निर्जीव कुडी बोवारी आमी सांगता मेळ्ळ्या आसता धन्या देवाक अर्घां पाठोवया. तिच्या विशेष देण्या खातीर देवाक जावं स्तुती. तिच्या प्रत्येक मिसावा खातीर देवाक जावं होगला. बेतनी कुटुंबान समर्पित जिणी जियोवन साबारांक प्रेरण दिल्ल्या जिविता खातीर सोम्या जावं तुका अर्घां आनी होगला. दुबळ्याचो मोग करून पवित्र सभेच्या मिसावान भागीदार जाल्ल्या जिविता खातीर जेजू जावं तुका अर्घां आनी होगला. तिच्या जिणयेन पयलो जागो जावन आसलो जेजू. मोगाळ माईपासी काकुळतीची आमची भयण लिझी जेजूच्या समोर आसा. आमी देवाक अर्घां दिता आसता सात रेमन गोविंदाची चोर भयणी आपल्या वडीलनी सांगता आता अंतिम नामान पटेल केली. गावया गीत D1. आम्ही
सांगात जमली हांव प्रत्येक जावन हांव आतां उलो दिता तिचे सांगता आसली तिची बॅचमेंट सिस्टरां सबार आसात आनी तांणी वचून तांच्या मोगाच्या भयणी लिसीक अंतीक नमन पाठोवंक गावया गीत दीस म्हजो संपतना S15 दीस म्हजो संपतना देव म्हाका आपयतना राव जेजू तूं म्हजें संगी आयक म्हाका राख म्हाका सोडगी दीस जाली नाका हात धरून व्हर म्हाका तुजे घरी हात म्हजो घडतून धैर्यान म्हाका भर आसता पातकी हांव थंय वचून ना म्हाका सोड तुका सांग सोम्या मनाक धरून पातकी हांव म्हूण मागता पक्षी म्हूण अर्दस मागता सरना हांव दर्यो तूं काकूळ दिसो सायनाका तूं रागाय हांव म्हणून व्हरदुर्या मुखार सासुम्या चड म्हणटा तूं म्हजो दीस म्हजो संपतना देव म्हाका आपयतना राव जेजू तूं म्हजें संगी आयक म्हाका राख म्हाका सोडगी दीस जाली नाका हात धरून व्हर म्हाका तुजे घरी सर्गींच्या बाप्पा पुन्हा जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुता जेजू वरवीं आमच्या सर्गींच्या जिविताचो बरवसो दिलाय आनी मरणाचें भें संतोशान बदलला आमचे तांव ह्या संवसाराक आदेस मागिल्ल्या भयण लिझी तुज्या बराबर पुन्हा जिवनपणाचे महिमेक पावय आनी आम्हा सर्वां सस्नीक जिविताचो बरवसो दी जिवंत देवाक म्हजो आत्मो ताणयता मुखामुखी ताका देखूंक अत्रेकता ह्या बोवाळाचे जिणयेद्वारे ह्या स्पिरिटान जियेली भयण पुढच्या सकाळी जिवन देवाक मुखामुखी मेळोंक गेली बेतानी संस्थ्याक लागुल्लें एक सोबीत फूल वय फूल आपणा खातीर फुलाना बागार बरो फळमळ दिता सोबाय दिता उपरांत भोंवता भयण लिझीच्या जिणयेन कुटाम जावन आसलें देवाचें देणें तिची भाव भयणी सर कुटुंबादारां हांगासर आसात ती अस्वस्थ आसतना तिका भेटकन तिचे कडेन उलोवन तिचो मोग करून तिच्या सांगाता ती आसली
तांकांच तांची मोगाळ बहीण हांगासर ना म्हणटना बेसाराय भोगता जाल्यार सर कुटुंबादारां संगी मेळोवन ती आपल्या मोगाळ भयणीक लिझीक अंतीम नामान पाठयतली. आतां कुटुंबादारांनी मुखार वचचें. Yes, 11. Ge maka sumya portentung ge maka ge gopan tuja ge maka sumya portentung ge maka gopan tuja तुझे बिनकर चिल्ले दिसते कोडसाणेचे विसर सोम्या विसर गे माका सोम्या पोरत्यान तुंगे माका गे गोपान तुझ्या आतांची ये कडी दौरून दोळ्या हुजरी काकूत करतून तिची गे माका सोम्या पोरत्यान तुंगे माका गे गोपान तुझ्या संसारा काम लपतो गेली तुका सांडून दर तूं वागता पोटलून गे म्हाका सोम्या पोरत्यान तुंगे म्हाका गे गोपान तुझ्या शांतपणी हांव बसता उतरां आयकता कुशे काल जाता गे म्हाका सोम्या पोरत्यान तुंगे म्हाका गे गोपान तुझ्या मुका मोळतें तुझे नाका सोम्या काडचे म्हज्या आत्म्या वयले गे म्हाका सोम्या पोरत्यान तुंगे म्हाका गे गोपान तुझ्या सस्नीक विशेवला पळय प्रकाश तिचेर फोंकर तुझ्या गोपान तापय गे म्हाका सोम्या पोरत्यान तुंगे म्हाका गे गोपान तुझ्या गे म्हाका सोम्या पोरत्यान तुंगे म्हाका गे गोपान तुझ्या. कीर्तनकाराच्या उतरांनी सांगचे जाल्यार आमचे दीस ते कालच्या दिसा बरे, रातच्या दोवा बरे, सकाळीं फुलच्या फुला बरे आनी सांजेर तें भोंवता. मुखार सोन तो म्हणटा आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां, बळ भलायकी आसल्यार 80, ताचे दीस ना जातेले सवळे बरे. आज भयण लिझी ह्या संवसारी जिवीत संपोवन बंदराक उतरय खंयच्या दिसा हांव ताचे दीस ना जातले सवळे बरे. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलें हांव नेणा, पूण सोम्या
तूं म्हाका संगी बंदराक उतरय, मागता लालेव दयातून दाखय. हें जावन आसलें सदांच मागचें. भयण लिजी सर्गी राजाच्या भागी भरवशान जियेल्ली. आमची भयण लिजी आज ती जेजुरायाक मेळोंक गेल्या. हो जावन आसा दीस तिच्या पवित्र मिलनाचो. मोगाळ देवाक रूप पळोवचे दीस व्हड जैताचो, एकवटाचो दीस, इनामाचो दीस. सर्वेस्पराक ती गीत गायता, कित्याक तिच्या ह्या संवसारी जिणयेंत सर्वेस्परान केल्ल्या महत्वकार्यांक आपल्या बळवंत हातांनी सर्वेस्परा तिका ताचेशी आपणायला. आपल्यो रिलिजियस बसवण्यो आंगवण्यो परगडतरान पळयल्ली, सदां विश्वासी रावुल्ली आमची भयण लिजी. भयण लिजीच्या जिणयेंत खंयच्या कश्टांच्या वेळारी जावन आसलो देवा वयर पातयेनी आनी बरवोसो. इस्कोलांत भुरग्यांक शिकयतना तांचो मोग करून तांचे थंय रावून पाटी आशिल्ल्या भुरग्यां मुखार हाडून केदींकच तांकां दुखयल्लें ना. आज भयण लिजी आमच्या समोर आसा. तिचो आत्मो आमी सर्वेस्पराच्या हातान समर्पया. गावन गीत D14 तूं सोम्या बरवोसो. तूं सोम्या बरवोसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिमसो, जीण येसूसान सै दिमसो. तूं सोम्या बरवोसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिमसो, जीण येसूसान बेना कसले संकार जाल्या रे, वारें वादळ भोंवती उठल्या रे, फांकय वसवार दये मुजेर तुजो, तुजे सोम्या बरवोसो. तूं सोम्या बरवोसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिमसो, जीण येसूसान सै दिमसो. एक सुरोन तर पयनार हांव बसल्या रे, कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्या रे, दीस काडचो ना के दीस तुजे वयले, वाट बापा थंय वन पावची. तूं सोम्या बरवोसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिमसो, जीण येसूसान
Jesus Seidimso. Morna kityak terhawe biyang sai, kasta waunti kityak tuksung sai, tuchir dobot ler borbo somoso, sasnik jibi zertelo, tun somya berboso. Tun somya batrasro rakshak tu dair dimso jin Yesusa say dimso. Kuris jin Yesu pom satana, taca punda kaumser arsetana, ugda somya tuso haum kartelo, sentosa warsel telo, tun somya berboso. Tun somya batrasro rakshak tu dair dimso jin Yesusa say dimso. Tun somya berboso. Tun somya batrasro rakshak tu dair dimso jin Yesusa say dimso. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव उबारतां. कीर्तन 20:4. दिसपडते मागणे या मागण्याप्रमाणे तिची जिनी रिलिजियस जिनियेचो रिती रेखड्यो पाळच्यो. 70 आनी 3 वर्सांची जिनी, 40 आनी 5 वर्सांची धार्मीक जिनी, आवयचो मैपास, कळमीत नातुलो वावर, मोग, त्याग, आपली जिनी देवा खातीर सोबयली आमची भयण लिसीन. आज भयण लिसी सोम्याचो आशिर्वाद घेवन नितीवंतपणाच्या वाटेन चलता मुखार आनी सोम्या संगीती आसा. जिवाचो आनी मरणाचो धनी जावन आशिल्ल्या आमच्या रचनाराक आमच्या भयणीची लिसीची कूड समर्पण गावया गीत U27. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिनियेन मुजा सुखाचे धुळीन पडून वेचा पहिले करतून ते तुझ्या मोगाचे. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिनियेन मुजा सुखाचे धुळीन पडून वेचा पहिले करतून
फावो ना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणयेन म्हज्या सुखाचें धुळीन पडोन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचें स्वाद निरंग ह्या फुलांचो प्रसारून दी प्रकाश तुजो स्वाद निरंग ह्या फुलांचो प्रसारून दी प्रकाश तुजो काळजांनी पेटो म्हजो तुज्या त्या दैवी मोगाचो स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणयेन म्हज्या सुखाचें धुळीन पडोन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचें सोम्या तुज्या शेतांत वावरूं जिणये सेवा तुजी करूं सोम्या तुज्या शेतांत वावरूं जिणये सेवा तुजी करूं अर्पितां सर्वच तुका दयेन स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणयेन म्हज्या सुखाचें धुळीन पडोन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचें स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणयेन म्हज्या सुखाचें धुळीन पडोन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचें कर तूं तें तुज्या मोगाचें बहीण लिसी मंगळूर प्रांत्यान साबार वर्सां वावर दिला साबार कोवेंतांनी फिरगजेंनी इस्कोलांनी आनी साबार रितीचो वावर तिणें समर्पिला ती सर्वांक मोगाची बहीण लिजी जावन आसली सोर मंगळूर प्रांत्याच्या धर्म भयणी संगी आमची मंगळूर प्रांतीय वडील बहीण लिल्ली पेरेरा मागणें भेटोवन श्रद्धांजली अर्पीत केली दीस वो आयचो सिस्टर लिसीच्या जिवनाचो दीस तो तिच्या पवित्र मिलनाचो मोगाळ देवाक रूप रूप पळेवचो दीस व्हड जैताचो दीस एकवटाचो दीस तिच्या इनामाचो दीस तिच्या जडतेचो वय मोगाचे न्हू आमची मोगाळ बहीण लिजीच्या निर्जीव कुडी संगी ह्या पवित्र देव तेंपलांत आमी सर्व तिची मोगाची तिका अक्रेसो आदेवस म्हणूंक सांगाता जमल्या सर्वेस्परा देवा जिवीत म्हणलें हें वर्तें देणे तिका फोवो कर ह्या 74 वर्सांची ही आवती तुवें तिका एक अमूल्य काणीक जावन दिवन
तिका एक देवोंत कुटाम फावो कन मोगाळ मायपसी आवय बापय भाऊ भयणी फावो कन एक खाणीक सावन ह्या बेत्तिनी कुटुंबाक तुवें दिल्ल्याक आमी सर्व तुका अर्गां पटयतां सुम्या. हें फुडटा दो कुटुंबांतलें हें फूल बेत्तिनी मेळाक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितां. बेत्तिनी मेळांत हें फूल फुल्लें फळां बरींच जालें. साबार व्यक्तींक एक आदर्श जालें. सोम्याचो मोग साबारांक तिणें वांटलो. एक मोगाळ सुटसुटीत भयण जावन ती जियेली. तिच्या रिलिजियस जिणेच्यो आंगवण्यो भरपूर रितीन तिणें आख्रेक मुनासर खरेपणी ती जियेली. एक मोगाळ मायपसी मुखेल मेस्त्रीन जावन शिक्षकी जावन साबार जिणयेंत तिणें उजवाड हाडलो. साबार भुरग्यांक जिणयेक एक दिशा तिणें दिली. एक मोगाळ सुपिरियर जावन कोवेंताच्या सर्व भयणींक तिणें मोगान मायपसान एकवटान सांबाळलें. ती जावन आसा आमची मोगाळ भयण लिझी. साबार देन्यांनी तालेंतांनी तुवें तिका भरलें सुम्या. आनी कितेंच तिका फाटीं दवरिनासतना तिची जिणी तिणें एका कॅन्डला बरी खरगोवन जळोवन हेरांक उजवाड दिवन तिणें ती मोगान करसिली. प्रॉविन्सची प्रॉक्युरेटर जावन विधेयपणी तिचें कितें काम दिल्लें तें तिणें मोगान आख्रेक मुनासर केलें. आनी प्रत्येक जावन तिच्या पिडेशिडेंत तिणें आयिल्ले सर्व कश्ट शांतपणी तुका समर्पूण एकच एक उतार ती उलयनासता भोव हास्त्या तोंडांत तिचे सर्व कश्ट सोसून आम्हा सर्व भयणींक एक मेल फांक्त ती जाली. सुरेस्परा देवा, ह्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां पटयतां. तिणें केल्ल्या सर्व बरेपणाक आमी तुका वखणटां. साबार व्यक्तींची भुरग्यांची जिणयेक ती एक आदार जावंक पावली देखून आमी तुका वंदितां सुम्या. मागतां आमी सस्नीक विशेव तिका तिचें झूज ती झुजल्या सुम्या. तिची दाव ती दावल्या. खरेपणी तिणें जियेल्ल्याक सस्नोचो कुरव तुवें तिका तयार केलाय तो तूं तिका फोगो कर सुम्या. तिची सर्व ल्हान व्हड पातकां आसल्यार ती सर्व धुवन हिमा परी तिका नितळ कर आनी तिका तुज्या वेंगेंत तुज्या कोपांत घे. तुजें सुवें तुजी मोगाळ माय मुरये सुवें सांता भोगता सुवें आंच बोडव्या सुवें आमचो स्थापक बाप आरक्सी मास्करेनस सुवें आमचे मुखार सरकार आशिल्ल्या सर्व धर्म भयणी सुवें तिच्या आवय बापय आनी सरिल्ल्या कुटुंबादारा सुवें तिका स्वागत कर आनी अशें तिका सदांच तुजें मुखामळ रूप पळोवंक तिका फोव कर सुम्या. परत सुम्या जेजू अर्गां तुका आमी फटयतां
तिच्या या मोगाळ देण्या खातीर, तिने आमच्या या प्रांत्यान दिल्ल्या सर्व सेवे खातीर, साबार जिणेत आदार दिल्ल्या खातीर, तिच्या मोवाळ उलोवण्या खातीर, तिच्या देखीवंत जिणे खातीर आमी परत तुका अर्कां पटयता सुम्या. आनी आमी तिका परत तुज्या हातांत मोगान, खालतेपणान आनी उपकारी मनान आमी हे मोगाचें फूल आमकां काणीक जावन दिल्लें, आमी तुका परत्यान आमी तें अर्पितांव आनी सांगाता म्हणटां. ससनाचो विशय दी तिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचे फंकोन दी. समाधानांती विशय घेवन दी. आमेन. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, so abide with me. Swift to his close out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay, and all around I see. O thou who changes not, abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. साबार बेतनी भयणीक हांगासर येवंक जावना, पयस जाग्यांनी ती वावर करनासात. सर्व बेतनी भयण्यांच्या नांवी आमची महावडील भयण रोसेलीन भयण लिझीक मागणें भेटोवन आपलो अक्रेसो नमन पाठयतली. सर्वेस्परा देवा, आमी हांगासर साबार जाणां बेतनी कुटुंबाचे सांदे, आमची बेतनी भयणी, तिच्या कुटुंबाची, तिच्या मोगाची भाव आनी भयणी, आनीक आमची सर हितचिंतकां, तिच्या मोगाची मनशां, तिच्या वळखीची, तिचे तावन प्रोत्साहन मेळ्ळी आनी तिका मानान पळोवची. आमी सर हांगासर तुजे समोर आसां. तुका आमी वंदिता, तुका आमी होगलाप दिता. तूं आमचो देव, आमचो रचणार आनी पोसणार. तुजे थावन समया आमचें जिवीत आयलां आनी तुकाच आमी हें जिवीत पाटी ओपून दिवंक आसां. आनी आज तुवें इतलें मोगाचें देणें, जिविताचें एक अमोलीक देणें आमच्या भयण लिझीक फावो केल्लें आनी तें तुवें पाटींग घेतलां. तिच्या ह्या जिविताच्या देण्या खातीर जावं तुका अर्गां आनी होगलाप. तुवें म्हळ्यार हांव जावन आसा
जीव आनी जिवंतपण आनी कोण म्हजेर फात येतागी तो मेल्यारय जियेतलो. वय जाय की आमची बहीण एका कुशीन निर्जीव कुडीन न्हिदोनशी दिसता, पूण अनेका रितीन पळयतना ते जीव जाय की आमचे मदेगात आसा म्हणून आमकां भोगता. तिची मोवाळ उतरां, आंबोर पिको हांसो, तिचे निस्वार्थ जिणे, तिचो त्याग आनी मोग आमचे संगी आसा. अर्गां जावं सुमया तुका ह्या शिरवांच्या फुर्तादो कुटुंबांतल्यान आमकां हे सोबीत एक देणें फावो केल्ल्या खातीर, त्या देवभिरांतीच्या कुटुंबा खातीर आनी आज तांकां जावचें दूख, भोगचें तें दूख तिच्या वेगळ्या सरातावन तांकां जावची ती खंत आनी आमची खंत आनी बेजाराय तुका आमी अर्पितां. तिका मोगान वागयल्ल्या तिच्या आवय बापाय खातीर, तिका सांगात दिल्ल्या आनी सांबाळिल्ल्या तिच्या भावां भयणी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच बेतनीक मेळांत शेरवल्या उपरांत तिका मोगान सांबाळिल्ल्या सर्व भयणी खातीर, वडिलां खातीर, तिच्या सुपिरियरां खातीर, प्रोविन्शियलां खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तिणें तिचें जीवन हेरां खातीर करशिलां. कसली जबाबदारी दिल्यारी ती धैर्यान, मोगान, त्यागन आनी सॅक्रिफीस करून हेरां खातीर ती जियेताली. जावं दी भुरग्यां खातीर, या प्रॉन्सच्या सिस्टरां खातीर, बेतनी मेळांच्या भयणीं खातीर, या फिरगजेच्या लोकां खातीर. तिचें सदांच जिणें, जिवीत मोगाचें जावन आसलें. तिणें हेरां खातीर वावर केला. सोम्या सर्व तिणें केल्लें बरेंपण आमच्या काळजांत आसा. आनी ती आमच्या काळजांत आनी मनांत ती जियेता. आतां तुवें तिका आपोवन व्हेलें आसता, तुजे लागीं आमी परात्तांव सुमया. तिचें उणेंपण तूं पळयनाका. बगार तुज्या मोवाळ आनी मोगाळ दयेन आनी अपार काकुळतीन तिची पातकां बोगोस. तशेंच आमचें उणेंपण तूं बक्षी. तिच्या आंग उण्या मुखांत दुबळिकायेची जिणी ती जियेल्या. निश्कळपणी तिणें हेरांचो मोग केला आनी तिच्या वडिलांक विधेयपणी ती जियेल्या. ती आसल्या आनी जियेल्ल्या हर एका कॉमेंतांत तिणें हेरांचो मोग केला. तिच्या मिसावांत सदांच धैर्यान ती मुखार सरल्या. तिचे थंय वडिलांकी अभिमान आशिल्लो, पातयेणी आशिल्ली. देखून तिका सबार जबाबदारी दिल्ल्यो
त्यो सर्व तिने मोगान सांबाळल्यात, मुखार व्हेल्यात. आणि आज आमी मागता सुमयान जेजू एकत एक मागणें तिका तूं तुजे संगी, आमच्या माये संगी, सगळ्या सर्गी राजा संगी, सर्गी राजांत आसच्या सर्व आंजां संगी सासण सुख भोगूंक तूं फावो कर. सदांच तुजी महिमा ती गावूं दी. तुजे संगी एक ती जावं दी. जशें जिणयेंत तुजे लागीं रावूंक त्या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबी घालून ती मागणें करता लेगी, काळजांत आनी मनान तुजे थंय एककोट जाता लेगी, तें आतां जावं दी, पुरतें जावं दी. आरशान तें पळयल्लें आतां मुखार आदेवस तुका. तुझी कुशी जावं, तुझी कुशी हांव तुज्या हातांत धूळ माती. जाय कितें तुका कर तूं आतां, तुज्या हातांत हांव ओपून दिता. तुजी कुशी जावं, तुजी कुशी उज्यान तुज्या हे काळीज पारकी. नितळ ते कर तूं हिमा परी, रडून हांव मागता काल ते पोणी. तुजी कुशी जावं. जावं जगावे तुजी साक सगळ्या लोकांमध्ये. भयण लिझीची कुटुंबादारां साबार आसात. तांणी आपल्या मोगाळ भयणीक अंतीम नामान पाठोवंक
करायचं. आता आम्ही सर्वांनी मिसाच्या बलिदानाक तयाराई करची. आमच्या बहिणीन धन बहीण जावन जायती सभा भेटयल्या. आपणाकच त्याग समर्पणा मारी पात आपले जिवीत तिने खंडीत जावन भेटून दिला. आणि वो उडास मी आज काढताना प्रत्येक जावन इस्कॉलांनी मुखेल मेस्त्रीन जावन शिक्षकी जावन आपली सभा दिवन सभार विद्यार्थींचे जिवीत तिने रुपीत केल्ले. आज आमी उडास काडटा. तिच्या सेवेचे इनाम सर्वेस्पर देव सर्गींचे रास तिका फावो करचे मारीपात देव दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तिच्या अस्कतकायेन कितलेंय उणेपण आदारलां जाल्यार तें आमचे मागणे भेटोवचे सुम्या मुखार पावून तिका सर्व बक्षणे मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. हें बलिदान आमी भेटयत आसतना तिच्या मरणातय दूख पावुल्ल्या जनरल तशेंच सलाहदारांक तशेंच प्रांतीय वडील आनी सलाहदारांक तुमकां धर्म भयणीक आमी बुजवण पाठयता. हें आमचें बलिदान सोम्या मुखार पावच्याक आमी अस्कत म्हळ्यार वळखून कान घेवन आमच्या पातकांचो उडास करून बक्षणे मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो जोगल्या अनुसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भगवंतान संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा लिजी तुझ्या साखरणीन जेजूच्या मोगा खातीर संपूर्ण प्रितीमोगाची वाट धरली. तिच्या जिविता पासत आमी तुका दिन वाचता. तिका तुझ्या राज्यान ससनाक दादोशी कर म्हणून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरूच पोरोशे म्हणटा
येया आमी सर्वेस्पराशी वचुया, कित्याक ताणें आमकां बापशिल्ल्यान आनी तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे गायी बांदतलो. 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. 3ऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. वळख करून घेवया, सर्वेस्पराची वळख करून घेवन म्हूण लावया. फांते येता तशें तो करस येतलो, पावसा भशेन तो येतलो. दन भिजयतल्या पासून वसंत कालाच्या पावसा पर्यंत तो येतलो. सर्वेस्पराची जाप, एफ्रेमा, हांव तुजे पासून कितें करूं? तुजो मोग सकाळींच्या कुपा सारको, बेगीस ना जातल्या दवा सारको. देखून प्रावाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले, म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जीवशी मारली. कित्याक म्हजें फर्माण उजवाडा भाशेन परजळटा. म्हाका जाय मोग न्हय यज, देवाची वळख न्हय होम बली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर संकता. जिवंतच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर संकता. सर्वेस्पराच्या मोगान भरलां काळीज मुझे. ताका उलो मारलेल्याक ताणें खांदिले. जिवंतच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर संकता. मरणाच्या सर्पासानी म्हाका वेडो घालो. खंती दुखीन बुडलेल्याक सोम्यांनी वारलो. जिवंतच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर संकता. कितलो दयाळ सर्वेस्पर, काकुळतेन भरलोलो. दुबळ्या धाकट्यांक राखतलो, मोगाळ देव आमचो. जिवंतच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर संकता. जिवंतच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर संकता. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. बापा सर्गानी प्रीतमेच्या दन्या तुझी स्तुती करता.
त्रासाचे गुटलांक तुवें बोगडल्यार सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपण नीतिवंत म्हण चिंतून आपणाचेर पातयेवन असलेल्या आणि हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी दोग जण मागणे करूंक म्हण वयर देवाळा गेल्ले. तांचे मदलो एकलो फरिसेव आणि एकलो सुंकागार. फरिसेव नीट उबो रावून आपणा इत्याक अशें मागणे करूंक लागलो. देवा, हांव हेरा मनशा बरी लुटकार अन्यायगार प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारून धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बळोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची पाकूत कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा पाटींग गेलो. पूण तो आनीकलो ताका मानवलो ना, कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कलतो करतलो आनी आपणाकच कलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवीत म्हळ्यार कितें? जल्मातावन मरणा पर्यंत आमी ह्या संवसारार जियेताव आनी ह्या जिविताचो अर्थ कितें? आयच्या वाचपांत हे आमकां ताजी इल्ली वळख मेळटा. आयच्या शुभ वार्तेंत सांगता, देवाक मानवल्लो जावन जियोवचें हेंच आमचें जिवीत. आनी ह्या जिवितांत आमकां जायते कश्ट मेळटात, जायते दूख सोसूंक मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत ते आमकां आयकलें. होसाया प्रवादीन बरयल्लें तें. ताज्या उतरांनी देवाच्या उतरासो लोकांक तो सांगून दिता. देव आमकां वापसिता, आमकां गायज जातात, तस्सो आमकां बरें करता, तस्सो आमकां गूण करता, पूण तस्सो आमकां उठयता आनी तिसऱ्या दिसा आमकां एक नवें जिवीत तो दिता. म्हणजे ह्या जिवितांत आमी ह्या संवसारार जियेतात आसतना देवाक मानवची तसली जिणी जियेल्यार आनी ताका वळखून आमी जियेल्यार मात्र आमकां देवाच्या हाजरी रावूंक आमकां साध्य जाता. आज आमच्या भयणीच्या जिविता पासून आमी देवाक अर्गां दिता आसतना तिच्या मुखल्या पैणाक तिका जाय आसली कृपा आमी देवा लागीं आज प्रत्येक रितीन मागता. तिच्या जिणेंती जायते दूख तिका सोसूंक मेळ्ळे. देवाची वळख तिका सदांनीत जाली. देवान तिका तिची गायी थोडेपटी गूण केले, थोडेपटी गूण करूंक नात आनी ती ह्या संवसारांत तिचे निमाणे दीस करसून देवाक ती मेळूंक, देवाचे हुजीर उबे रावूंक ती येदोळस बायसत गेल्या. तिच्या जिणे मरिफात जायत्यांक आमकां प्रेरण लाभलां. पाद्रेपणान प्रस्तावनान सांगलें, जायतीं बरीं कामां तिणें केल्यान प्रत्येक रितीन भुरग्यांक इस्कॉलांत आनी विविध जाग्यांनी खंयसर ती समुदायांत आसली थंयसर तिचे मिसावाचें बरें काम तिणें केलां आनी देव हें सर्व पळयता. प्रत्येक रितीन आमकां ह्या संवसारांत आसतना आमच्या जिवितांती आमी हें सोसूंक आसा म्हणलें आज आमी उडासां दवरया. देवाचे मार आमी खावंक आसा, देवान आमकां बरें करूंक आसा,
परत आमी पडूंक आसा, परत देवान आमकां उठोवंक आसा. निमाणे तिसऱ्या दिसा जेजूक जिवंत केल्ले बरी आमकांय तेंच पुनर्जीवनपण लाभतलें म्हणलो आमचो बरोबसो. आनी अशें आमी जियेत आसतना देवान आमकां विचारचें येंच एकच आयच्या पयल्या वाचपांत सांगले बरी, म्हजी वळख तुका जायचे. हर एक दीस हांव वावुरतां, हर एक दीस हांव काम करतां, म्हजे मिसांव मुखार व्हरतां. निमाणे ह्या मिसावाचो अर्थ म्हाका देवाची खरी वळख जावची. इल्लें इल्लें म्हणून हांव देवाची वळख करून घेतां. त्या देखून निमाणे हांवें देवाक पळयतना हो देव म्हणून म्हाका वळखूंक जाय, वळख जायचे. त्या देखून ह्या संवसाराच म्हजें पैण हांव आराम करतां. आज शुभवार्तेंत दोगांची जिणी आमी आयकली, फरिजेवाची आनी सुमकागाराची. फरिजेव गर्वान बरोवन मागणें करता, पूण तो सुमकागार खलतेपणान मागणें करता. आनी खलतेपणान केल्लें तें मागणें देवाक आयकता आनी देव ताची जिणी देवाक मानवची तसली जाता. सिस्टर लिझी आमकां एक प्रेरण आनी तिच्या जिणयेंतून प्रेरण जोडून आमी ह्या संवसारांत आसांव ती खलतेपणान जिवंक प्रयत्न करया. हर एक दीस आमच्या मिसावा उपरांत देवाची चड आनी चड वळख जोडून देवा मुखार निमाणे रावतना ताची खरी वळख धरूंक आनी ताज्या बिडारांत निवास करूंक जाय असली कृपा ह्या मिसा वेळार आमी आज मागया. मोगाळ भावा बहिणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप जावन आमची मागणी तो आयकता. असल्या खऱ्या भावार्थान आनी पातयेनीन आमच्यो गरजो बापा समोर दवरून भावार्थाच्या प्रार्थनेद्वारे आमी आतां मागया. मोगाळा बापा, पयस सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजू मारिपान उगडापो जाल्लो मोग आनी बगसाणे तांचे चिन्येन बघून तोच मोग आनी बगसाणे हेरांक दिवंक जाय अशी कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. जिवीत जावन आसा तुजें वर्तें देणे आनी तुवें मोगान हें जिवीत भयण लिझीक फावो केल्लें. आज तुवें ह्या सोबीत फुलां तुजे थंय आपयलां आसता तुज्या वर्त्या काकुळतेन तिचीं पातकां भोगसून तिका तुज्या सर्गींच्या राजान अमर जिवीत फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची भयण लिझीच्या वेगळेसरा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या आमच्या बेतणी कुटुंबाचेर आमची श्रेश्ठ वडील भयण रोज सेलीन आनी मंगळूर प्रांतीक वडील भयण लिल्ली आनी आम्हा सर्वांचेर तुज्या बुजवणेची दिश्ट घाल. तिच्या ह्या वेगळेसरा वरवीं खाली जाल्लो जागो तुज्या कृपे बेसावांनी भर आनी तिची निस्वार्थी जिणी आम्हा सर्वांक एक मेल फांक जावं दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची भयण लिझीच्या वेगळेसरा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या सर तिच्या कुटुंबादारांक आनी मोगाच्या राग आनी सांबाळ ती अस्वस्थ जावन आसतना तवळ तवळ तिका भेट दिवन धैर्य आनी सांगात दिल्ल्या सर्वांक तुजे आशिर्वाद दिवन तांच्या जिवितान शांत समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. भयण लिझीची सेवा साकरी केल्ल्या कोवेंताची वडील भयण लाविटा, भयण ज्योती बेल्मा आनी सर भयणी तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर आनी तांच्या निस्वार्थ सेवेक बरो प्रतिबळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा लिझीच्या भयण लिझीच्या आत्म्याक शांती मागून हे पवित्र बलिदान भेटयल्ल्या बाब जेम्स डिसोजा, अर्थभरीत प्रसंग दिल्ल्या बाब केनेथ क्रास्टा आनी सर बेटोनी केल्ल्या सर याजका सभे आमी सर्वांनी देवाच्या उतरां मुखान खालतेपणाची आनी समर्पणाची जिणी जियोवन दैवीक जिवितान वंटली जावं आनी हेरांच्या सेवेक आमकां समर्पण आनी सदांच पुना जिवंतपणाच्या
बरवशान जियेवन फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पदवीधरा देवा, ससांतावन तुवें आमचो मोग केलाय, हे मोगान तुवें आमकां जिवीत दिलाय. तें जिवीत तुवें राखताय, सांबाळताय, चलोवन व्हरताय. हे सर देण्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आसतना धर्म बहीण लिझीच्या जिविता पासून तुका आमी दिन वाचतना त्या सर बऱ्या करण्याचें इनाम सासणीक इनाम जावन पुनर्जीवनपणाचे भाग तिका तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. ही मागणी आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Page 116, 116. उंडोवानी वाईन बापातून स्वीकार कर, मासारक ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकून उरपेस आमकां कर, तुजी खुशी पाळू कृपेन आमकां पर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेव धैर्यान आमकां भर. उंडोवानी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तात ख्रिस्ताचें रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. भावां भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा, तुझे साकरनी लिझीचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पीत हांव. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो तिका दयाळ मुनसिबीदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व कडेनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या पायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुन्हा जिविताचो बरवसो देलो. मरण कोणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आम्हा जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या बाबातें जिवीत सरना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. वो सर्गी तुका जय, वो सर्गी तुका जय, सर्वेस्पराचे नावी.
येता ताका जय जय बोन सर्गी तुका जय बोन सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawat tasogut pergut ya. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनः जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी विडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सुडवणेची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो तूं उडास कर आनी लिओ आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जके वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. तुजे साकरणी लिझीची तुका कृत कर, तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताच्या बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाच बस मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळून कर, तांकां तुजे इश्टगती मेळ्ळ्यान सुमेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव काल मध्ये देवाची मे संगती सांज सुजे तुजो पती भगवंत धनभूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससांच्या सुगांतांक आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून आमच्या बापा लागीं आमी आतां दीर्घ घेवन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान बरी भलायकी सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे बागणी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतेल्या आमकां
तुझे उदार का कुलतीन सर्व पातकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावाक तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. ही देवाची सेडी संसाराचे पाप काडटा ती सेडयेच्या जेजूच्या ह्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पेज 187 187. जिविताच्या वोंड्या तुये कळसान मुझ्या भावार्थाच्या पैणार सामोसवोड आदार पुंडो तू सर्गीसो सस्नीक जिवितासो तुका सो कोण सेवता मरण पर्यंत जिखता तर जेजू सम्या तू ये कळसान म्हज्या जिये तर जेजू सम्या तू ये कळसान म्हज्या जिये जिविताच्या वोंड्या तुये कळसान म्हज्या भावार्थाच्या पैणार सामोसवोड आदार सूर्यो तू नितीसो अंकार पयस डामसो तुजी वाटसो चलता सर्गींगरा पावता तर जेजू सम्या तू ये खालसान म्हज्या जिये तर जेजू सम्या तू ये खालसान म्हज्या जिये जिविताच्या वोंड्या तुये कळसान म्हज्या भावार्थाच्या पैणार सामोसो वोडादार सागूर तुंगूर पेसो बुरवोसो पातक्यांसो तुका कोण सत मामता पुनर्जीवन जाता
मोजाची तुझी सोम्या तुई कलसंग मोजाची जीविताच्या हुंड्या तुई कलसंग मोजा भावार्थाच्या पोयना जामुजो व्हडांग जिविताच्या हुंड्या तुई कलसोन मोजा भावार्थाच्या पोयना जामुजो व्हडादा. प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, या आमच्या संसाराच्या पैना वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर या पवित्र जेवणान तुवें पसलेले आमचे भयणीक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. सर्वांनी बसचे. पळय, सत्राय कर, एक सोरा परी हांव येतलो. ही जेजूची उतरां मार्च 11 तारीखेर बुधवारा दिसा आमची भयण लिझी थंय खरी जाली. फळा बरीत 40 आनी 5 वर्सांची भाग्यवंत रिलिजियस जिणी जिवन देवाची कुशी भरपूर तरान पाळण मरणाक आयती रावुल्ल्या तिका बुधवारा 7 वरार जेजून आनी मोरयेन आपल्या वेंगेन घेतलें. भयण लिझी जेसी फुर्तादो शिरवां
नित्यदार मायेक समर्पिल्ल्या फिरगजेन देवादीन वालेरियन फुर्तादो आणि जुलियाना फुर्तादो हांच्या 10 जाणां भुरग्यां पैकी 5वी. तिका 6 भाव आणि थेगा भयणी. 1950 आणि 2 इसवेंत जून महिन्याच्या 7 तारखेर उडुपी दिएसीसीच्या शिरगांव फिरगजेन ती जल्माली. प्राथमिक आणि हायस्कूल शिकाप आपल्या मायगांवान संपवून शिक्षकी तरबेती जोडून देवाच्या उलाक मोगान आणि उदार मनान पाळो दिवन 1970 आणि 8 इसवेंत जुलैच्या 2 तारखेर बेतनी मेळाक भरती जाली. भयण लिझीच्या कुटुंबाच्या भावर्ती जिनियेच्या प्रेरणान आणि मार्गदर्शनाखाल तेगा रेलिजियस बेस आपणावंक आपोवणे लाभले. 1980 आणि 1 इसवेंत मेच्या 5 तारखेर बेतनी संस्थांत आपल्यो पयल्यो आंगवण्यो तिणें खर. 1980 आणि 7 इसवेंत मेच्या 1 तारखेर शाश्वत आंगवण्या मुखार आपणाकच संपूर्ण रितीनं जेजूक तिणें समर्पिलें. भयण लिझी सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट बसरूर, प्रॉविडन्स कॉन्व्हेंट बळकुंजे, बेतनी कॉन्व्हेंट पेरमानूरू, सांताक्रूज कॉन्व्हेंट कुलशेखर, मेरी क्वीन कॉन्व्हेंट कारकळ, होली फॅमिली कॉन्व्हेंट निरखान, विजिटेशन कॉन्व्हेंट कडबा आणि मेडलिन कॉन्व्हेंट मुलखी या कोवेंतांनी मोगाळ शिक्षकी जावन कोवेंताची वडील जावन अमूल्य सेवे मुखांतर लोकां मोगाळ जाल्या. भयण लिझी मंगळूर प्रांत्याची खजनदार जावन निस्वार्थी आणि पातयेनसो वावर तिणें केला. आपल्या निमाण्या वर्सांनी मागण्याच्या मिसावा मुखांत नजरेत कोवेन बचपे, मदर ऑफ मर्सी कॉन्व्हेंट किरेम आणि सांत रेमंड कोवेन वामंजूर हांगासर बळादीक आतेर जावन ती पावली. मागण्यान साद्यापणान दयाळ करण्यानी घर जेवंतांकू मोक्कन निस्वार्थपणी तिची जिणी ती जियेली. विस्नार उलोवणें, गुंड चिंताप, वडिलांतय गौरव आणि अभिमान, अखंड वावडत आणि सर्वांतय उपकारी मोन तिच्या जिवानांत भरजळची तिखा. कोवेन तशें पिरगजेच्या मिसावान सक्रीय वावर तिणें केला. तिच्या कामान तिका पुरासाण म्हूण नाटली. तिच्या जिणयेन खंयचीय कश्ट पिडा अनवरां आयिल्ल्या वेळार मागण्यान आनी धैर्यान ती फुड करतली. एका संगतींनी तिचें चिंताप सकारात्मक जावन आसलेलें. प्रायवंतांचो आनी गरजेवंतांचो विशेष हुस्को तिका आशिल्लो. गुटान ती तांकां कुमोग करताली. कशें सक्रामेंताचो दिवो दीस रात जळटागी तशें आमची भयण फांत्यार उठोवन तशेंच दीसभर सक्रामेंता मुखार बसून जळची वात ती जावन आशिल्ली. संवसाराच्या सर्व गरजां पासोत, कश्टतेल्यां पासोत, बेथनी मेळा पासोत आनी तिच्या मोगाच्या पासोत सदांच मागणें बसयतली आनी देवा लागीं विनवणी करनाशिल्ली. कोणतासो तशेंत दैवीक आपुलकीचो तेज कळनासतना ती म्हणटाली आनी देवाच्या उतराचेर अपार मोग तिका आशिल्लो. आपल्या शिक्षकी वृत्तेंतावन निवृत्त जाल्ल्या उपरांत सुटसुटीत जावन हर एक कोवेंतांत आनी फिरगजेन संदर्भा प्रमाणे क्रियात्मक रितीन अपोस्तलीक वावर तिणें भेटयला. तिच्या कळमीत नातले मागणें, सॅक्रिफीस आनी देखी बरी जिणये वरवीं सबार चल्यांक देव आपोवणें जोडूंक ती प्रेरण जाल्या. तिचे तावन प्रेरण जोडिल्लीं साबार धर्मिका आज मिसांव गांवांत देवाची सुवार्ता परगट करून आसात. भयण लिझी कॅन्सर पिडेक वळख जाल्ल्या उपरांत डायबिटीस आनी BP तिचेर प्रभाव घालूंक पावली. दीस वेता वेता अल्झायमर्स अँड डिमेन्शिया पिडेन ती कसतली. तिच्या पिडेक चिकित्सा दिली तरी ती फळा बरी जाली ना. फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांव
ती आंतुळणार आशिल्ली. सोंसणिकायेन आनी मोगान तिने तिचे कश्ट सुसून वेल्यात आनी आम्हा सर्वांक ती मेल पंक्त जावंक पावल्या. बुधवारा सकाळीं 7 वरांत ती सडीत अस्वस्थ आसली पळोवन कोविंतांतली भयण ज्योती विल्मा तिच्या कुमकेक गेली. तिने तिका आदार दिता आसतनाच तिचो आत्मो शांतपणी देवाक तिने समर्पिलो. खबर मेळिल्लीच कोविंताच्या सर भयण्यांनी मागणे करून तिका देवाच्या हातीं ओपून दिलें. कांसेटा आस्पत्रेची डॉक्टर भयण जिविता येवन तिची तपासणी करून भयण लिझी देवादीन जाल्या म्हूण तिलसिलें. त्या वेळार मंगळूर प्रांतीची वडील भयण लिल्ली पिरेरा आनी तिची सल्लागारांनी येवन भयण लिझी पासून मागणें भेटयलें. भयण लिझीच्या मरणा वरवीं बेतनी भयणी आनी तिच्या कुटुंबाची दुखेस्त जाल्यान. ह्या संदर्भी आमी तांकां मुजावण पाठयता. प्रत्येक तरान आमच्या बेतनी संस्थेची वडील भयण रोसेलीन आनी तिची सल्लागारां, प्रांती वडील भयण लिल्ली पिरेरा आनी तिची सल्लागारां, कोविंताची वडील भयण लाविटा आनी सर्व धर्म भयणी तशेंच आमी मुजावण पाठयता. तिच्या मोगाच्या भाव भयणींक, सर्व तिच्या कुटुंबाच्यांक आनी सैर्या धैर्यांक आमी मुजावण पाठयता. तुमी भयण लिझीक बेतनी मेळाक परत्या मोगान आनी त्यागान समर्पिल्ल्याक बेतनी संस्थो तुमकां ऋणी जावन आसा. आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटून प्रसंग दिल्ल्या आनी तिच्या आत्म्या शांती मागिल्ल्या आमच्या पिरगजेचे विगार बाब मानदीक बाब जेम्स डिसोजा तशेंच सहा बेटोवणी केल्ल्या सर्व याजकांक आमी मनपूर्वकी उपकार बावुरता. तशेंच तिची भेट केल्ल्या आनी तिचे खातीर मागिल्ल्या तिच्या सर्व मोगाच्यांचो, पिरगजगारांचो, वाड्याचो, गुरकार आनी वाड्यागारांचो, बेतनी लायक सांद्यांचो आनी हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्तांचो आमी उपकार बावुरता. भयण लिझीच्या आत्म्याक शांती मागून 7व्या दिसाचे मीस मार्च म्हयन्याच्या 18 तारखेर बुधवारा सकाळीं 7:15 वरार कोवेंताच्या चापलान दवरला. मोगाळ भयण लिझी, तुका आमचे अंतीम वंदन. तुमी केल्ल्या सर्व बऱ्या कामाक आमचे प्रणाम. तुमच्या दैवीक जिणयेक आमचो नमान. तुमची जिणी आमच्या रिलिजियस जिवनाक प्रेरण. मागून धाडबेसावां दैवीक कृपाळ. अशें आमी एक दीस त्या राजांत दैवीक वैभव भोगच्यात. ससनाचो विशे उदी तिका येसू मिया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकून दी. समाधानेन ती विशेव घेवन दी. आमीन. आदेवस तुका मोगाळ भयण लिझी. मोगाच्यानो, आज आमच्या मुखार आमची मोगाळ भयण सिस्टर लिझीची निर्जीव कूड आसा आनी तिका अंतीम विदाय पाठोवच्या ह्या संदर्भार तिची मोगान जतन केल्ल्या सर्वांक कुटुंबा तर्फेन आभार मागची 2 उतरां उलोवंक हांव आशेतां. सिस्टर लिझीक आमच्या कुटुंबांत जिविताचें देणें दिवन आमची भयण जावन फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां पाठयतां. आमकां सर भाव भयण्यांक, वोनयांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कजिन्स आनी आमच्या कुटुंबाच्या ल्हाना व्हडांक सिस्टर लिझी मुस्त मोगाची. बहुशा ती देवाकी मोगाची जावन आसली जाय. देखून देवान तिका ताचे सरशी आपयलें. देवाच्या कुशीक आमी काल्तिमान घालता.
ह्या तुज्या अंतीम पयणाक तयाराय जावन आसा केल्ल्या अर्गा बलिदान अर्गा बलिदान भेटोवन तिच्या आत्म्या खातीर मागिल्ल्या सर ह्या जागांक हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांच्या तर्फेन आनी कुटुंबाच्या तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर लिझी अस्वस्थ आसतना तवळ तिची भेट करून मोग दाखयिल्ल्या सुपिरियर जनरल आनी तिच्या सल्लागारांक मँगलोर प्रोविन्सच्या प्रोविन्शियल सिस्टर लिल्ली पिरेरा आनी तिच्या सल्लागारांक मोगान आनी जतनेन सांबाळिल्ल्या ह्या कॉन्व्हेंटाच्या सुपिरियर सिस्टर लविटा मोरस, सिस्टर ज्योती विल्मा आनी इतर सर सिस्टरांक तशेंच तिची मोगान सेवा केल्ल्या सर भुरग्यांक आमी कुटुंबाची आभारी जावन आसा. सिस्टर लविटा तवळ फोन करून सिस्टर लिझीच्या भलायके विशयांत आमकां तिळसी दिली. सिस्टर लविटा आनी तिच्या सर सिस्टरांक परत धन्यवाद पाठयता. कन्सेप्टा हॉस्पिटल किन्निगोळी हांगासर ती एडमीट जाल्ल्या वेळार तिका चिकित्सा दिल्ल्या सिस्टर डॉक्टर जिविता आनी इतर डॉक्टर्स आनी सिबंदीचो आमी काळजांतावन उपकार आठयता. सिस्टर डॉक्टर जिविता ती सिस्टर लिझीची बॅचमेट आनी फ्रेंड जाल्ल्यान तिचे थंय चडीत गमान दितेली. सिस्टर लिझी तिच्या ह्या सगळ्या रिलिजियस जिविता पयणार सबार गांवांनी विविध कॉन्व्हेंटांत सबार 6 रिलिजियस भयणी सांगाता ती जियेल्या. तिका मोगान पळयल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आनी सबार विद्या संस्थेंत शिक्षकी आनी मुखेल शिक्षकी जावन तिणें सेवा दिल्या. विद्यार्थीची तिका मोगाळ शिक्षकी जावन आसली. तिचोय मोग केल्ल्या तिच्या विद्यार्थीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संदर्भार तिका मस्त निकट आसल्या आनी म्हाका कळीत आसल्या थोड्या सिस्टरांची नांवां हांवें उसारिचें म्हूण म्हाका भोगता. कावन्सिलर सिस्टर मारियोला, सिस्टर लविना, सिस्टर मारिबेल, सिस्टर नवनीता, सिस्टर मीना, सिस्टर जेसिलिना आनी इतर सर सिस्टरांक तुमी तिचे थंय वतुल्ल्या भरपूर मोगाक आमी आभार म्हणटा. सिस्टर लिझीच्या ह्या अंतीम पयणा वेळार लागीं आनी पयस जावन तिच्या कुटुंबाची सयरीं शेजारची तिची आनी विविध कॉंग्रिगेशनाची रिलिजियस भयणी हांगासर हजर आसून तिच्या आत्म्या खातीर अर्गां बलिदान भेटोवन ससनसो विशय मागला. तशेंच सबार जाणांनी तांच्या संदेशा मुखांत्र मागणें बसयलां. तांकां सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. श्रद्धांजली भेटोवन तिका ससनचो विशय मागिल्ल्या सिस्टर फ्लाविया तिका आमी आभारी जावन आसा. आयची ही मोरणाची रीत भोव वेवस्थीत तरान मांडून हाडिल्ल्या संबंद जाल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आनी अखेर करच्या पयलें आमची मोगाळ भयण लिझी, आमी तिका घरा जेसी म्हणटा, आज तूं पप्पा आनी माय आनी आमचो भाव कोणी सांगता सर्गराजांत आसतली म्हूण पातयेता. आदेवस तुका भयणी, आदेवस सर्गराजांत आमी परत मेळासर. ससनाचो विशय दी तिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फंकोवन दी. समाधानेन ती विशय घेवन दी. आमेन.
उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावडत्यांचे साली प्रमाणे पाळताना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया. हे आमचे धार्मीक भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळोंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवन परमेश्वर अतिंतो करा. तुका आपयलोलो जेसू तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका वरून पावो. सुविशेष सर्वेस्परा तिका लाभ आणि निरंतर प्रकाश तिचेर फांक. भोव दयाळ बापा, आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जिवंती जातेली म्हूण थीर बरवशान फाती येता. ह्या विनाशी जिवितान तुजे साकर्णीक साबार देण्यानी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खूण आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुजे साकर्णीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्ता सोबे पावोन तुजे संगता आनी आमचे भयणी बराबर आमी सगळीं सदांच काळ जियों. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. देवदूत तुका वैकुटा घेऊन व्हरू. तुझ्या येण्या वेळी साक्षी तुका स्वागत करू आणि सगळींच्या जेरुसल्या शेरा वरून पावो. ओवी तंबाची सुवाते आवेता देवाच्या घरा हावे.
दीस म्हजो संपतना देव म्हाका आपयतना राव जेजू तूं म्हजे संगी ऐक म्हाका राख म्हाका सोड केदेस घाली नाका हातरून आणि आमची बहीण सिस्टर लिझीची कूड आमी हांगा निके पिताव तिच्या आत्म्याक सगळ्या पातकांच्या पासांत सुटय हे परी तुझ्या भाग्यवंत संगता ती निरंतरी सुख भोगू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. आमचे बहिणीक या जिवितांतली आपणास अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो ख्रिस्त आमचे विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे बहिणीक सोमियाचे अधीन करूया सोमी आपले शांतीत तिका वेगो आणि निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू आमचे बहिणी पासून आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरस जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तरडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुजे लागीं मागता हांव आयकूंक तुवें मेल्ल्यांक जीवन केली आमच्या बहिणीक सासणीक जिवीत दी तुजे लागीं मागता हांव आयकूंक आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बहिणीक तुज्या राजान घे तुजे लागीं मागता हांव आयकूंक आमच्या बहिणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय तुजे लागीं मागता हांव आयकूंक आमच्या बहिणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली तिका आतां सगळींच्या जेवणाक बसय तुजे लागीं मागता हांव आयकूंक तुमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या भावार्थाच्या रुजवणेन आनी सस्तीक जिविताच्या वरवशान आमकां तो धैर्य दी तुजे लागीं मागता हांव आयकूंक आमच्या सोमियान शिकयले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पत्तां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवा सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थाव तुजे मेल्ले साकरणीची काकुळट कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिव नाका कित्याक तुजी खुशी पळोवंक तिका मौन आसलें खऱ्या भावार्थान तिका भावार्थ्या थंय एकवट आयली तेच परी तुज्या काकुळटीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळ्ळो ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या काण दिताय आज भक्तीन निके पुंच्या ये तुझे साकरणी सिस्टर लिझीक विसलेल्या संगताक सर्गीच्या सुखांत वांटोला पळय ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सासनाचो विशय दी तिका ये सोमिया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फुंकून दी समाधानान तिचो आत्मविशय घेवन दी आमेन. तुजी खुशी तुझी खुशी हांव तुज्या हातां धूळ माती जाय कितें तुका कर तूं आतां तुज्या हातांत ओपून दिता तुजी खुशी जावं तुजी खुशी उजान तुज्या हे काळीस पारकी नितळते करतो ही मापरी रोडोन मागता कागदी बोली तुजी खुशी जावं तुजी खुशी राजवट सलय आत्म्या भेरी स्पिरितान मोरो जावच्या कावे तुजी साथ सगळ्या लोकां मदीं
खुशी जाव तुझी खुशी आपयलाय भयणी तुझे सरशी दिसासनीक विशे आत्म्यातीच्या बच्या तुका सासना घरान तुझ्या सुना असा एक राज जाका म्हणटा सरकारास व्हडसो संतोषा तुका ना पिडा त्या गांवान ना मरण ना गोंयकान बगसास ना तुझी सुना असा एक राज जाका म्हणटा सरकारास व्हडसो संतोषा तुका ना पिडा त्या गांवान ना मरण ना गोंयकान बगसास ना तुझी जातस गभार कससून जातस भार येतलो एक दीस वेशे वासो जेजू थंयसर मेळटलो आमचो एक वर्सातलो ससा तोडसोना बांदो आमचो माय राखून ते सदाय सुस्वागत देवच्या कामकाज सरकार सैरी थंयसर आसतली आमकां थंयसर मेळटली संसोना आमचे दैवे ग्रासार सूर्योदरी देवता मुझे
सरशील देवा तुझे सरशील. सिस्टर एक मिनिट सिस्टर एक मिनिट